उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आणि आकाश रचले तेन्ना पृथ्वेचेर झाडां झडकुटां नातली. शेतांत कसलेंच तण किर्लोंक नातलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोवंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धरण भिजयताली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या येदेनांत एक भाग केली आनी आपणे रचल्या मनशाक तांतो दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर्व जिनसाचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची फळां रुचीक आसली. बागेच्या मोदेकात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सर्वेस्परा देवान मनशाक येदेनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फर्मायलें, बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावयेत. पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो वर्थ तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. वस्त्रा भाशेन प्रकाश तो पांगरलाय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. फावो त्या वेळार तूं तांकां खाण दितलोय म्हूण तीं सगळीं तुजी वाट पळोवन आसात. तूं तांकां खाण दिताय आनी तीं पुंजयतात. तुजो उक्तो हात तांकां दादोशे करता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. तूं तांचो श्वास काडशे जाल्यार तीं मरतात आनी धुळींत परततात. तूं तुजो श्वास भायर धाडशे जाल्यार तीं रसोन येतात आनी पृथ्वेचे मुखामळ तूं नवें करताय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता ते समजून घेया. भायर थावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना. पूण मनशा थावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिस येवन ते ओपारीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजूनी नातलेले कितें? भायर थावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना. हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना. बागार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी मुंदारून तो म्हणलो, पूण मनशाचे भितर थावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर थावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत थावन भायर सरता तें हें. खोट्यो आलोचना, प्रद्वार,
अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुर्वास, खोटेपण, कपटीपण, बाष्कळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आणि पिशेपण. ही सर्व वाईटां मनशाचे भितर थावन भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळयतात. देवाचे उतर हे, वाकान्नी तुका क्रिस्त.